अनेक गजालीचेर जी टिका जाली ती म्हळ्यार विड्रॉवल ऑफ बिल्स. आणि म्हाका दिसता इट इज वन ऑफ द रेअर ओकेजन्स पीपल कॉंग्रॅच्युलेटेड यू आफ्टर विड्रॉईंग द बिल्स. एक मुद्दम प्रश्न विचारचो दिसता की लॅक ऑफ थॉट प्रोसेस कितें जालें. एक म्हणजे एक बिल जे बाबतींत दोन बिलां तशी पळोवंक वचत जाल्यार विड्रॉवल जाली. एक बिल जे गेले IPBचे विच इज गॉन फॉर द सिलेक्ट कमिटी ते एज पर द विड्रॉ जालें ना, प्रोसेस. सिलेक्ट कमिटीक गेलें. As per the process, एज it पर has द gone to the प्रोसेस. as per the process, it has gone to the select committee. The MLA can give their म्हणजे सिलेक्ट कमिटी एब्सोल्युटली. जी काडले तेंच्यांनी सजेशन्स दिवं येता. कारण इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाचे बिल हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार इंडस्ट्री खातीर प्रो आशिल्लें बिल. एकदां भितर काही त्रुटी आसतल्यो, विरोधकांक दिसल्यो. विरोधकांची भावना कन्सिडर करून तें बिल जे आसा पळय हे सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडलें. दुसरें बिल जे आसा पळय हे विड्रॉ केलें कारण तेजेर बरेचशे फावटी लॉ डिपार्टमेंटान थॉरोली स्टडी करपाचो आसता. थोडेशे बिल घाईत आयले म्हणून एकदां लॉ डिपार्टमेंटाची काही ऑब्जर्वेशन्स लॉ डिपार्टमेंट करपा खातीर चुकले. त्या खातीर ते बिल बाय कन्सिडरींग द पिपल्स व्यू ते बिल जे आसा पळय न्ही हे फाटीं घेतलां. तुम्ही लॉ डिपार्टमेंटाक दोश दितात, TCPक दिनात. नाही पळय सांगता आसतना TCP आनी लॉ डिपार्टमेंट ह्या दोगांयच्या मदीं जर इंटरेक्शन सारकें जाल्लें किंवा TCPन लॉ डिपार्टमेंटाक जर लॉ डिपार्टमेंटान ऑब्जर्वेशन काडलेली सगळी जर TCP डिपार्टमेंटान फुलफील केल्ली म्हणजे दोनूय डिपार्टमेंटाच्या मदीं कॉर्डिनेशन सारकें नासल्या कारणान बिल वेवस्थीत रित्या ड्राफ्ट जालें ना हें म्हणपाक काय हरकत ना. आनी तें जर वेवस्थीत रित्या ड्राफ्ट जाल्लें जाल्यार तेंय बिल पास जावंक शकतालें.